आमचे मुखार आसा फ्रँकलिन डिकॉस्टा बाब कांसावलेचो. आमी ताका विचारूंक सोदता, फ्रँकलिन बाब, ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आमी 2 रेजोल्युशनां आमदारांक बा दिल्लीं आसात आनी सरकारा कडेन मागणी आसा. पयलें म्हणल्यार रोमी लिपी कोंकणी शाळेंनी भुरग्यांक एक ऑप्शन कशें दवरचें शिकूंक, आनी दुसरें मायनॉरिटी कमिशन गोंयांत स्थापचें. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा तें सांगात. हे हो इशू गोबे आमचे रोमी लिपी न्हू हो बरो गेला इशू. आनी हे आमी रोमी लिपी आसोंक जाय इस्कुलांनी. तेन्ना आमची कोंकणी भाशा लायव्ह उरतली, मुखार उरतली. कित्याक फ्युचर जनरेशन म्हणटा ते आमचे यूथ भुरगीं शिकोवंक जाय न्हू, कळ्ळां न्हू. सो इस्कुलांनी शिकयल्यार आमची लायव्ह उरतली. आमी रोमी इधर लायक देवनागरी और रोमी देर नो डिफरन्स. इवन इंग्लीश आहा, अदरवायज एवरीथींग शूड बी इन देवनागरी कोंकणी न्हू. सो हांव कितें म्हणटा, रोमी इट इज गूड फॉर द लँग्वेज, बेटर अंडरस्टँडींग न्हू. जी आमची सगळीं आहाय ती आमची खंय आमची इगोजी प्रेयर कितें जाता ती सगळीं जाता तें आमचें रोमीन जाता. तेजें कम्युनिकेशन बरें न्हू. तें बरे भाशेन आमी सगळीं भाव एका मदें एकता आहा. हे म्हाका दिसना आमचे मदें गोंयकारा मदें, कोंकणा मदें, क्रिस्तांव मदें कितें अडचणी आहा म्हणून रोमीन केलें जाल्यार. पूण हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटानूय हे बेगीन आमचो इशू घायला तो रोमी लिपीन पास करचो. आनी मायनॉरिटी कमिशन गोंयांत जाय वो ना तें कितें दिसता तुमकां? तेंय गरजेचें मायनॉरिटीचें. आमकां कित्याक हक्क आहा न्हू, रायट आहा द कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर मायनॉरिटी, वी शूड ऑल गेट फॅसिलिटी, कळ्ळां न्हू हे भाशेन. आनी आमी ह्या आत न्हू हेज्या फूड जावपा जाय आसलें 30-40 वर्स फुडें. इट इज टू लेट बट इज बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा ते भाशेन. सो आतां हे आमच्या सरकारानू हे सेंटराकू जे आमचे गोवा बच्चा अभियान आहा ते हे आमचो ग्लोबल कॉमिटी हे आहा ते असोसिएशनू तेणी फुडें काडलां. ते आमी दिल्ली देखून पास करून सेंटराकू थ्रू सावथ गोवा MP न्हू फॉवर्ड वचचें आनी ते एप्रूव करचें मायनॉरिटी कमिशन ऑफ गोवा. देव बरें करूं.